मुरगांव वाठारांतल्या मांगूर हिलांत एक कोवीड दुयेंती मेळिल्लो। ताच्या उपरांत शेकड्यांनी कोवीड दुयेंती गोंयभर मेळपाक लागल्यात। मांगूर हिलांत मेळिल्ल्या एक कोवीड दुयेंताक लागून पुराय गोंय हल्लें। एका कोवीड दुयेंताक लागून गोंयांत वचत थंय आतां कोवीड दुयेंती मेळपाक लागल्यात। गोंय सरकारान आतांच कोवीड दुयेंताचो प्रसार थांबोवपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा, ना केल्यार गोंयांत व्हड संकट येवपाची शक्यताय आसा, अशें मुरगांवांतले लोक आतां म्हणपाक लागल्यात। गोंयांतली सगळ्यांत व्हड झोपडपट्टी आशिल्लो वाठार जुवारी नगरांतूय कोवीड दुयेंत शिरला। बिर्ला जुवारी नगरांत 2 कोवीड दुयेंती मेळिल्ल्यान मुरगांवांतले लोक खूबच भिल्यात। भिवपाक कारणूय तशेंच आसा। मुरगांवांत आशिल्ल्या ह्या झोपडपट्टी वाठारांत सुमार 15,000 परस चड लोक रावतात। दिसपाक इल्लोसो वाठार, मात रावपी लोकांचो आंकडो सुमार 15,000 परस चड। अशा स्लम वाठारांत कोवीड दुयेंत पाविल्ल्यान ताचो स्फोट केन्नाय जावपाची शक्यताय आसा, अशी खंत लोक उक्तावपाक लागल्यात। गोंय सरकारान गोंयांतल्या लोकांक साल्वार करपा खातीर खर निर्णय घेवन कोवीड दुयेंताचो प्रसार थांबोवपा संबंदान पावलां उबारपाची गरज आसा, अशेंय लोक म्हणटात। आयज बिर्ला मोर देन 4 लोक आयज कोवीड पॉझिटिव्ह टेस्ट केलेले आसा आणि हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा अजून पासून ही एरिया इन्स्पेक्ट करूंक ना। आता जे मनशाक पॉझिटिव्ह जाला हेल्थ सेंटरान येवन जे लोक तेजे कॉन्टेक्टान आसा तांकां सेल्फ क्वॉरंटायन करपाचे इन्स्ट्रक्शन दिवपा जाय आशिल्ले। आणि जी आयज जे आसा मंगूर हिल जे आसा आयज ती येदी व्हडली एरिया आसून आख्खें गोंयभर स्प्रेड जाले। आणि जुवारी नगर जी आसा बिर्ला जी आसा तितून मोर देन 15,000 लोक रावता आणि लागीं रावता। सो आयज चार केसीस डिटेक्ट जालेले आसा, फाल्यां 4,000 जावपाक शकता। सो आमी कितें मागता सरकाराक की जुवारी नगर जी आसा ती मिनी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करचो आणि पयलींच प्रिकॉशन घेवचे। गोंयांतल्या सगळ्यांत व्हड झोपडपट्टी वाठारांत कोवीड दुयेंत पाविल्ल्यान थळावे सांकवाळ पंचायतीच्या वांगड्यांनी खासा बसका घेवन मुरगांवांत येवपी संकटाचेर उपाय काडपा संबंदान चर्चा केल्या। जुवारी नगरांत कोवीड दुयेंती वाडचे न्ही म्हूण सरकारान प्रयत्न करचे म्हूण हो विशय आमदाराक कळयला, अशें पंच वांगड्यान GNN न्यूज चॅनलाचो पत्रकार किरण बोरकाराक सांगलें। म्हाका जशी काल न्यूज मेळ्ळी तशी म्हाज्या एरियाक 2 केसीस कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आहा, 2 केस। सो दोगांयकूय शिफ्टेड तेंच्यांनी केल्ले आहा आणि हेज्या पयलीं जो आहा एक मेळ्ळेलो, टोटल 3 जाले केसीस आतां, पण तो कोणाच्या संपर्कांत नसलेलो म्हणून त्या कारणान तितले व्हडले कांय जावना। सो आतां ही 2 मेळ्ळेले आहा, तेजेत म्हाका दिसता भरपूर डेंजरस आहा, कित्याक मांगरान जे हिसपान 6 मेळ्ळेले तेजे आयज 400 रिजल्ट जाल्ले आहा। आणि हांगा जुवारी नगर म्हणटा ते आमचे फूल एरियान टोटल 15,000चे वयर पॉप्युलेशन आहा। सो चड व्हडले जावपाक जायना म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी मातशें सपोर्ट करपाचें हें मागता। तसोच हांव जशें म्हाका न्यूज मेळ्ळी त्या हिसपान हांव आमच्या मॅडमीक वचोन लोकल MLA तेजे कडेन वचोन मेळ्ळो आणि लोकल MLAन म्हाका डॉक्टरा कडेन उलोवन तेंच्यांनी हेल्थ ऑफिसरा कडेन उलोवन बी तेंची आयज टीम धाडटा म्हणला। हय, जशें हांव मॅडमी कडेन तशें अप्रोच जावन तेजे कडेन हेल्प मागलेलो, जशें हेल्थाचे डॉक्टर्सांक मातशी धाड म्हूण, तशेंच हांव आमच्या पंच मेंबराकूय तेंकांय सांगलेलो की आमी बी कितें तरी बसून उलया, कित्याक जुवारी जी ही आहा स्लम एरिया आहा आणि हांगा पॉप्युलेशन तुवें पयलींच सांगलेलें आहा कितली आहा ती। हांगा समर स्प्रेड जावत जाल्यार आमचे कडेन कंट्रोल जावपाक ना, हे पयली गजाल आहा। म्हणून गव्हर्मेंटानूय हेजेर आमकां जाता तितले सपोर्ट करपाचो, ही आमी हे जे आमी वाडपाचें आहा ते खंय तरी स्टॉप करपाचें म्हणून। आणि हांव तशेंच लोकां कडेन बी मागता की लोकांनी आमी कितले जाले की आमी करतलेच, पण लोकांनी आपले सोशल डिस्टन्सीस पाळपाक जाय, एकामेकाचे संपर्क दवरपाक जायना। पयलीं जे चलताले हेज्या घरांनी वयताले तेज्या घरांनी, ते प्लीज लोकां कडेन मागता हांव तेंच्यांनी स्टॉप करा। हे जे करपाचें आहा ते हे आमी डॉक्टर्स सगळे टीम येतले, जे ते करपाचें आहा ते करतले आणि मागीर डिसिजन आमी कितें घेतले ते बसोन